गीत घेवया पेज नंबर 2 A4 आपयले आय म्हूण आमकां. आपयले आय म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या ही पवित्र मिसाची बेटीक दोनया वयर उबारून आमची गोरीब काळजां आयज तुका दिता कोटकोटीदारगा वयर उबारून आमची गोरीब काळजां आयज तुका दिता कोटकोटीदारगा. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हजे भयणीन आनी भावनो तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो युखार दिता. जेजू सोबे तुमचें जिवीत आयज सारून ताचे सारकी उदीक आमी जावंक ताची उतरां तो आमकां दितलो आनी ताची उतरां प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन हाडच्याक आतां आमची सगळीं मन इंतेसां मनांत हाडया. ह्या मिसाची जी खरी इंतेसां आसा ती मनांत धरून काळजांत थावन आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें आनी एकामेकाची बोगसणी मागया. हांव पातकी सोरपयतात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून आशिर्वाद वो घेवया. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावं. आमेन. मागुया. भोव कणवले बापा, तुज्या पुताच्या काळजाच्या सुगणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या ओतरेकांनी आमचीं काळजां पेटय. अशें आमचीं काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावं आनी तेचे सासणीक चडवणेंत आमकां वांटो मेळ्ळो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. रुताच्या पुस्तका वेलें वाचप. नितीदरांच्या दिसांनी देसांत दुकोळ पडलो आनी जुदाच्या बेतलेमाचो एलिमेलेक नांवाचो कोण एकलो मनीस आपले बायलेक आनी दोगांय पुतांक घेवन मोवाबांच्या देसांत बिराड करूंक गेलो. थंय एलिमेलेक नोयमेचो घरकार मेलो आनी ती आपल्या दोगा पुतांक घेवन उरली. हे मोवाबीत चेडवां कडेन लग्न जालें. एकल्याचें नांव ओर्पा आनी दुसऱ्यांचें नांव रूथ. ती सुमार 10 वर्सां थंय रावली. मागीर नोयमेचे पूत मेलोन आनी किलियोन दोगूय मेले आनी नोमी आपले दोग पूत आनी घोव नासतना एकलीच उरली. ते उपरांत तिणें आपले सुनांक घेवन मोवाबितांच्या देसांतली भायर सरूंक चिंतलें. कित्याक सर्वेस्पोर आपले परजेक भेट करून तांकां जेवण खाण दिता म्हूण तिणें आयकल्लें. पूण ओर्पा आपले सासूमायेचो उमाव घेवन आपल्या घरच्यांशी परतली. रुतान मात तिका सोडली ना. नोयमीन तिका म्हणलें, पळय तुजी जाव आपल्या घरच्यांशी आनी आपल्या देवाशी परतली. तिचे भाशेन तुंय वच. पूण रुतान म्हणलें, तुका सोडूंक आनी तुजो सांगात पयस करूंक म्हाका बोळ करूं नाका. कारण तूं वेताय थंय हांव वेतोलीं. तूं रावताय थंय
हांव रावतलीं. तुजीं घरचीं म्हजीं घरचीं जातलीं आनी तुजो देव जातलो म्हजो देव. हे भाशेन नोएमी आपले मोहबीत सुने रुथा बराबर मोहबितांच्या देसांतली परती आयली. ती बेतलेमाक पावली तेन्ना जोवाराचे पिकाचो काळ सुरू जाल्लो. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार. आमचो जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. परतून म्हणुया, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाशी विश्वास दवरता, तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दर्या आनी दर्यांत आसा तें सगळें. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगतल्या खातीर तो नीत करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकली सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागोलोल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणके तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorvesporał soy, sorvesporał soy, sorvesporał soy, sorvesporał soy, sorvesporał soy, sorvesporał soy. तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. Sorvesporał soy, sorvesporał soy, sorvesporał soy, sorvesporał soy, sorvesporał soy, sorvesporał soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सादोकींक जेजून ओके केले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदोळांक घालूंक तांचे भितरल्यान एकल्यान विचारलें, गुरुजी, सुमूर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून परतीपाड केलो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगळ्यांहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण हाचेच सारको दुसरो आसा, तो हो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोनूय कायद्यांचेर सगळी सुमूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेल्यो आसात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. फारिजेव मोइजेसाचे सुमूर्तीचे शिकवण बरे तरेन पाळटाले आनी सादोकींक जेजून ओगें केलें तें पळोवन ते आज जेजूक प्रश्न करूंक येतात. ते आज जेजूक सादोकी येयलेले ते भाशेन ताका चॅलेंज करूंक येतात आनी तांचे मदलो एकलो येवन म्हणटा, पयलो आनी व्हडलो आज्ञा खंयची? आनी जेजू आमकां मोगाच्या भावान भयणीनो ह्या उतरांनी तो तांकां 2 आज्ञा दिता आनी
सुमूर्तींतलींच उतरां घेवन आनी लेवीच्या पुस्तकांतलीं उतरां घेवन तो म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान आनी आत्म्यान देवाचो मोग करचो, हो पयलो कायदो. आनी तेच परी हो दुसरो कायदो ताका सांगता की तुज्या सारको मोग करता तसलोच तुज्या पेल्याचो करचो. मोगाच्या भावान भयणो, जेजू अशें कित्याक म्हणटा काय, जेजू हे 2 कायदे दिता. कित्याक फारिजे जे असले ते सुमूर्त पाळोवंक पयले, पूण तांचें पाळप देखून चड सारकें आसना. पयली आज्ञा जी जेजू सांगता ती ते बरे तरेन पाळटाले तांचे चाली रितींतल्यान, तांचे मागण्यांतल्यान, पूण तें देखून करतात तें दुसऱ्या लोकांक दाखोवंकूच. आनी दुसरें म्हणल्यार ते दुसऱ्याच्या आदाराक पावनासले. ताकाच लागून जेजू ही दुसरी आज्ञा जी व्हड आज्ञा ती म्हणल्यार आपल्याचो मोग करता तसलोच आपल्या पेल्याचो करचो हें तो तांकां दाखोवन दिता. आनी हींच उतरांनी तो तांकां वोगी करता. आनी फारिझेयांनी आनी जेजू लागीं प्रश्न करिनात. आमी आमच्या जिवितांत जायते फावटी पयलींच आज्ञा आसा ती आमी करतात. आमी आमचे मागणे करतात, मिसाक वयतात, रितीरांत वयतात, जायतें करतात आमी, आनी आमकां दिसता आमी सगळें बरें करतात म्हणून. पूण जेन्ना वेळ येता आमच्या पेल्याक आदार करूंक, आमच्या भाव भयण्याक जीं कुश्टवतात तांकां आदार करूंक, तेन्ना आमी फाटीं सरता. हेंच आयज जेजू आमकां सांगूंक सोदता. आनी आयज आमी नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिवितांत हे 2 प्रश्न आमी आमच्या मुखार मांडुया. पयलो म्हणल्यार आमी देवाचो कसो मोग करूंक जाता. आतांच म्हणलां, आमी आमच्या मागण्यांनी आमचो बोवाळ घट करून आमी देवाच्याच पावलांनी चलोवंक, देवाच्याच आज्ञांनी आमी चलोवंक, आमी हेंच करून देवाचो मोग करूंक जाता. आमच्या जिवितांतल्यान आमचें पातकां ओळखून घेवन कुमसाराक वचून असल्यो जायत्यो बऱ्यो करून आमी देवाचो मोग करूंक जाता. दुसरो प्रश्न म्हणल्यार आमी आमच्या पेल्याचो कसो करूंक जाता काय. पयले स्वतेर आमी आमच्या जिवितांत आनी आमच्या मनान घेवंक जाय की दर एक मनीस, दर एक आमचो भाव भयणी जावन आसात देवाची पूत आनी देव तांचे भितर जियेता आनी देव आमचे भितर जियेता. जेन्ना आमी आमच्या कश्टतल्या भाव भयण्याक आदाराक पावतात, आमी आमच्या भाव भयण्याचो मदत करतात, तेन्ना आमी आमचो देवाची मदत करतात म्हूण आमी मानून घेवंक जाय. तर आयच्या दिसा आमी नियाळ करता आसतना आमी हो थाराव घेवया की आमच्या उतरांनी आनी कुरण्यांनी आमी आमच्या पेल्याच्या आदाराक पावूंक, आनी पेल्याच्या आदाराक पावता आसतना आमी आमचो देवाचो मोग करता हें मानून घेवंक आमी हें आमच्या मनांत धरून देवाच्याच आदारान आमी मुखार वचूंक प्रयत्न करुया. गीत घेवया. पेज नंबर 30, C6, बागींतल्या फुलां मदें. बागेंतल्या फुलांमोदे, रानांतल्या झाडांमोदे, कोणींतल्या दारूमोदे, ईश्वराक सोडले देणे, जेजूच्या कासासोवे म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी देवा बापा मुखार मांडया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव दयाळ बापा, उतरां व्हडत्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताच्या संपूर्ण बलिदानांत ताका एकवटोन
आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी शासनाचे देवा, सोर्वकालीन सोरताय जे क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कोणवळांतले व्हांवले रगत आनी उदक, जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सुबेक फुटली जोर, सोडवणेची जोरींत सुदुसान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजांत सोडवडणार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां भोगतां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 तोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, सोरकाली संवसार बोल्या तुज्या वैभवान, उंचोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसुंकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good for good to you. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी एकाचितले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें बोडजळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तुजे पोती बागेवन झुजे बागेवन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतीदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन.
जेजूचे मागणे तो आमचे सोबे म्हणटा आनी आमी सुकली आमची तेसां आमचे पासत आनी हेरां पासत ह्या संवसारा पासत आमी ती आमच्या काळजांत दवरया आनी आतां जेजूचे सोबे बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणाऱ्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो राखादांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नयपण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां जिरासाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मौलीक रास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सुटशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 49 D4 आशेता काळीज मोजे.
मागुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन खालतीपणी आमी तुजे लागीं मागता. तुजे ओप्रिमीत काकळुतीन ह्या संवसारांत जेजूचें सारकें आमचे काळजांत कोंचोय आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेची भागीदारां आमकां कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सव्या आनी सोरबोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडोकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय थंय भाग्यवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 230 U1 आमच्या सान फ्रांसीस शावेरा. आमच्या सान फ्रांसीस शावेरा उदेंत स्वाडालायल्या बाबाला देख तूं आदारा आमच्या गांवांत आमच्या घरा माय बाप कांतार सोडून आयलोय खरो बापार आमकां हाडलोय कश्टांत काम्यान वळखून गेलोय आमची मोदें सोडून मेलोय. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेन बेसांव. सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोर जोड तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पोर देवाचो तूं मोग कोत्तलोय आनी तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो कोत्तलोय. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. आनी सोरपोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. San Francis Xavier, Radis
넘어가 나서랴 매성각 사이바 내 사랑자 사말론 아까 고반두자 내 사랑각 사이바 샤라고이자 사말론 아까 고반두자